घंटा चार आण्याची सुपारी चार आण्याची सुपारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद चार आण्याची सुपारी चार आण्याची सुपारी गोंयकारांना नाट्टा गोंयकारांना नाट्टा गोंयकारांना नाट्टा गोंयकारांना नाट्टा पटियो में रहता अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे रघुपति राम मुर्दाबाद 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 apa betul kan bilang mobil tadi belanja tidak kok betul belanja kok betul kan lari dia kira kita betul dia betul kan besar dia betul belanja dia belanja betul dia kau sampai अरे dia garu ना मारे अपने आप में बाहर आओ dia बाहर अपने मारे पुलिस के साथ है सर हमने बोला है तू भीतर काय बसला होता बाहेर नाही बसला मुंगेमो मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद ये तो अंदर की बात है के साथ है ये तो अंदर की बात है ये तो अंदर की मुर्दाबाद की बाबा मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद एक अंडरटेकिंग दिल्या कोकण यादव म्हणून मनोज कुमार ताजो नंबर आसा 2 फेब्रुवारी 2026 अंजुना पुलीस इन्स्पेक्टराक दिल्या की एज पर डिस्कशन ओनर ऑफ बिग कसिनो will be
सॅलरी विल बी प्रोसेस एज पर अबाव मेन्शन डेट्स म्हणून हे सगळं अंडरटेकींग आमचे हो जो मनीस आहा गोंयकारांक सॅलरी दिनासलो पुलीस स्टेशनार येवचे पडले गोंयकारांचे कोणाचे बिलां आसा ती पेंडींग करून गेला ते वेंडर्स गोंयकार न्ही सगळे ते कसिनो जो ऑपरेटर हो आसा हो आजुनूय पणजेन भोंवता पणजेन तो दोनापावल भोंवता थंय जाय जाल्यार तेय जागो दाखयता तुमकां तो मेळना काय तुमी FIR रेजिस्टर करपाक सोदता पळय आमी 4दा बोवाळ घातलो तरी काय जालें ना ते लोक आझाद मैदानार फॅमिलीक घेवन वचून तेणें प्रेस कॉन्फरन्स इनफ टाइम दिला तरी जर कांय करना जाल्यार म्हणजे कितें तरी कोणाचो प्रेशर आसा तुमचेर प्रेशर आसचो पडला न्ही सर कोणाचो तरी तुमचेर तुमकां जर हांव कंप्लेन घेवन येता तुमी केन्ना रजिस्टर करना ना करता की ना कितें केलें इन्क्वायरी करता कितें इन्क्वायरी केली कितें इन्क्वायरी केली कितें इन्क्वायरी केली 3 पावट हांव येयला पर्सनली कंप्लेंट करता आनी तुमी ती घेत ना ही इन्क्वायरी केल्या कितें तेच आतां इन्क्वायरी करून जर घेता कोणाची फॅमिली हा भायर अजून पासून त्याची FIR रेजिस्टर झाला 3 पावट येयला 21 जानेवारी 21 जानेवारी अरे सोशल एक्टिविस्टांचेर आमच्यांनी कंप्लेनी मारल्या बिचोले मारल्या स्वप्न शेल्लेकाराचेर हो बोर्ड आमी कित्याक केला न्ही जे गोंया खातीर झगडटा तांच्या पुलिसांक केसीस मातसो घालता जरी स्वाभिमान आसा आनी फोटोन चल्ले जाल्यार तांचेर काय ना गोवा पुलिसांक मातसो जरी स्वाभिमान आसा जाल्यार हें परतें करून ऑफेन्स जे आसा ते तरी रजिस्टर लास्ट टाइम दिलेले पळय ते कितें अजून ते कांयच दिवंक ना इन्क्वायरी कशी जातली आमी लास्ट टाइम दिलेले पळय अरे ह्या मनशाची इन्क्वायरी कशी जातली हांगा आसा पळय मरे कोण कोण ह्या मनशाची इन्क्वायरी कशी जातली वॉय अवॉर्ड घेता आनी आतां बिझनसमॅन ऑफ द इयर अवॉर्ड मेळ्ळा चिट्टी बिझनेसमॅन ऑफ द इयर जो गोंयकारांक गोंयकारांक नाडटा. आनी एक बिझनेसमॅन ऑफ द इयर तुमकां प्रेशर बी आसा कोणाचो नाका म्हणून कंप्लेंट करपाक हेजेर प्रेशर आसलो कितें करप 2 फेब्रुवारी आता 5 महिने झाले 5 महिने झाले तुम्ही इन्क्वायरी करत ना अजून तुम्ही म्हणता इन्क्वायरी कधी करता व्हॉट इज प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी तुमचे कडेन पावले दोन कंप्लेनी आयले कितें आउटकम आसा तो आमी जेसो आनी हे खातीर सगळे आमी कंपनीचे तांकां आउटकम दिता परवा पर्यंत काय प्रेसदार म्हणल्यार बाय कंप्लेंट कोण आसा परवा म्हणजे तारीख म्हाका आमकां सांगा सारकी परवा म्हणजे केन्ना 16 तारीख 16 जुलय 2026 कंप्लेंट जे आसा पळय आसा कंप्लेंट आनी कॉन्क्रीट आमकां कमिटमेंट कशें आसूं अशें तशें कितें आसूं कायद्यान Justice वचपाक जाय जाल्यार कितें तरी फेब्रुवारीच्यान जुलय पर्यंत ते हांगा धडपडटा आतां ह्या 2 दिसांनी जावंक शकता जाल्यार पयलीं जावंक शकता कोणाका सोडा आमकां काय ना 5 नाका आमी डिपार्टमेंटाचेर विश्वास दवरता यू आर ऑन रेकॉर्ड दवरना यू आर ऑन रेकॉर्ड तुमच्या उतराचेर विश्वास दवरता यू आर विथ मिडिया यू आर विथ एवरीबडी कंप्लेनंटूय हांगा आसा 2 दिसांनी जर कांय इंटिमेशन येवंक ना जावंक ना जाल्यार आमी समजतले की तुमकां इच्छा ना म्हणून देन वील हॅव टू सीट वॉट एवर इज वॉट एवर कंप्लेंट रिटर्न हे शरण घेवन सर आमी आज वता खरें पूण कांय जावंक ना जाल्यार परत येतले तेंचे विशय घेवन सगळ्यांक समज जायना जाल्यार कंपल्सरी फूल स्ट्रेंथ हांगा येवपाचें ना आमी डायरेक्ट सीएमाच्या बंगल्यार ना शेवटचो पर्याय आमी आतां येयल्यात 4थ्या पावट आतां हो जालो 500 पावट आमचो लोकांचो 500 स्पिडार जाता ते वेंडर्साचो 500 स्पिडार जाता एवरी टायम आमी येता हिंगासोर आमकां रिजल्ट मेळना रिजल्ट इज वॉट यू वॉन्ट एक FIR आसा 2 दीस तुम्ही कोणाच्या गोळी पडू नका आज जेन्ना यूथ काँग्रेसान हो पयली टॉपीक घेतिल्लो ट्रेवर आनी आमचे यूथ काँग्रेसचे अध्यक्ष
अर्चित नायक आणि आज हांगा आमचे बाकीचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जे मेंबर्स आसा ऑफिस बेरर्स आसा महिला काँग्रेसचे बाकीचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सगळे जे आयिल्ले इशू हो आसलो की एक चिट्टी बाबू घंटा म्हणून ज्या ज्या मनशान गोंयकारांची घंटा वाजयल्या त्या मनशाक आज सरकार प्रोटेक्ट करता. ताणें एक बीग बी म्हणून कसिनो स्थापन केल्लो. दादा बाउन्सर घेवन भोंवपी हो मनीस हो व्हिडिओ सर्क्युलेट करता. ज्या जाग्यार तो CM केक कापता आसतना आपूण आसा तो आसा, ताच्या बरोबर पुलीस डिपार्टमेंटाचे लोक आसा आनी तो लोकांक सांगूंक भोंवता की तुमी जाय ते करा, तुमचे आपूण पयशे दिवपाक आसा, आपले कोण कांय करपाक शकना. आज पुलिसांचेर गोंयकारांचो विश्वास उडत आसा. आमी दिसान दीस पळयला की कशे तरेन लॉ एंड ऑर्डर जी सिस्टम आसा गोंयची फेल जाता. आयज बायलांय सुद्दां जी पयलीं गोंय आमी सुरक्षीत म्हणटाले, गोंयकारांक आमी जेन्ना म्हणटाले की रातचे भंय दिसपाक जायना, खंयच्याय बायलेक सकाळी 4 पर्यंत चलतलो सुद्दां जाल्यार आज एक दादलो मनीस सुद्दां म्हणून म्हाका भंय दिसपाक लागला रातचो एकटो भोंवपाक. तुमी पळयलां आसतलें म्हजे कडेन पणजे कितें जालें तें, पणजे सारक्या शहरान तें जालें. सो अशें आसतना आज जेन्ना पुलिसा वयलो विश्वास कमी जाता त्या वेळार पुलिसाचें पर्सिस्टंट जेन्ना फेल्युअर जाता इन टर्म्स ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेन्स टू बी रजिस्टर्ड, एक कायद्याच्या हातून बरयल्लें आसा की कॉग्निजेबल ऑफेन्स जे आसा ते रजिस्टर जावपाक जाय म्हणून. ते कॉग्निजेबल ऑफेन्स जेन्ना आसतनाय जेन्ना रजिस्टर जायना तेन्ना 100% दिसून येता की खंय ना खंय तरी पुलिसांचेर पॉलिटिकल कंट्रोल आसता. हांगाची जी टीम आसा योगेश नायक जाका मोगेंबा आमी म्हणटा, गजानन तिळवी, तांणी फुडाकार घेवन हे जे फुडें हांगा जो मोमेंट केल्लो तातल्यान आज आमकां पुलिसा कडल्यान एक अश्योरन्स मेळ्ळा की हो बीग कसिनोचो जो प्रमोटर आसा जो लोकांक नाडून पळा, गोंयकारांक नाडून पळा, नियरली 1.5 कोटी बारीक वेंडर, भाजीवाले, नुस्तेकार जे एका आशेन आपले सप्लाय करताले की आपल्याक ते खंय ना खंय तरी पयशे मेळटले म्हणून तांकां आज 15 लाख 20 लाख 25 लाख अशें तो नाडून गेला. तुमी एक ती जाणटी आई पयली जी सांगता की रीण काडून आपूण पुताक धंदो करपाक दिल्ले. चीफ मिनिस्टर आमचो सांगता की गोंयकारांनी सरकारी नोकरी फाटल्यान धांवपाचें ना, नोकरी फाटल्यान धांवपाचें ना, पूण बिझनेस करचो म्हणून. आनी जेन्ना गोंयचो एक सामान्य नागरीक जेन्ना हो बिझनेस करता, गजानन हांगा यो, तुवें लीड घेतल्यान तूं ना हांगा, तूं आयकॉन जावपाक जाय गोंयकारांचो आनी युथाचो. हांगा यो, हांव अभिनंदन करता गजाचे, मोगेंबोचे आनी बाकी टिमीचे आनी आमचे ड्रायव्हराचे जाणी हो फुडाकार घेवन हो फुडें व्हरलो मुद्दो. अजुनूय विश्वास बसना पुलिसांनी कितें सांगलां ताजेर की 2 दिसांनी आमी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन क्लियर करून सांगतले कितें ना तें. पूण एक थोडो तरी कायद्याचेर विश्वास दवरून आमी आज हांगाच्यान भायर सरता. पूण 2-3 दिसां भितर जर हाजेर कांयच तोडगो भायर सरो ना जाल्यार हो आंदोलन will not be restricted to Anjuna police station. तर दिस विल बी गोईंग टुवर्ड CM बिकॉज ताणें जेन्ना सांगलें की भुरग्यांनी बिझनेस करचो, पूण बिझनेस करच्या भुरग्यांक, यंग भुरगे जाणी पयशे वगडायल्या तांकांच जर आज CMाचो साथ मेळना, तांकांच जर आज होम मिनिस्टराचो साथ मेळना, पुलीस डिपार्टमेंट सपोर्ट करना जाल्यार गोंयकारांनी वचचें खंय? हो प्रश्नाचें उत्तर BJP सरकारान दिवचें पडटलें. आज आमी डिपार्टमेंटाचे मनीस PI आसूं PSI आसूं तकली सकयल घालून धांवल्ले पयले. पुलिसांकय हांव एक कॉल दिता, स्वाभिमान जागो करा. हे जे पॉलिटिशियन्स आसा हे सदां हांगा आसचे ना, पूण तुमी घरा गेल्या उपरांत तुमच्या फॅमिलीनी तुमकां दोळे वयर करून पळोवपाक जाय आनी विचारपाक जाय अरे मान कित्याक सकयल घाल्ली काय म्हणून. आज जेन्ना तुमचे घरकार तुमकां विचारतले ताचें उत्तर कितें आसतलें की आमी राजकारणां अंडर चेपून एक गोंयकारांक जाका नाडला ताका सोडलो म्हणून. तेन्ना कितलेय त्रास जाले आतां, चडांत चड PTS धाडटले कांय जायना, केन्तर मरचें ना, तुमकां नोकऱ्यो आसा. पूण एज अ डिपार्टमेंट यू हॅव टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ पुलीस डिपार्टमेंट. DGP आसूं, IG आसूं, DGP. आज आमी हांगा 2च शेंद्री हाडिल्ल्यो, पूण ज्या तरेन गोंयकारांक सरकारान शेंद्री घालून न्हिदयल्या तीच शेंद्री घेवन आमी चीफ मिनिस्टरा घरा समोर न्हिदतले. आनी दुसरो ऑप्शन आमचे कडेन उरूंक ना, दुसरो पर्याय आमचे कडेन ना. 5वो पावट हे पुलीस स्टेशनार, 2रो पावट हो आनी 1 पावट पणजे पुलीस स्टेशन. आमी हेजेर FIR करपाक खूब ट्राय केली, मात हो सरकार जो आहा हो हेंचेर FIR घालपाक थांबयता आमकां. हे पुलिसेन कोण आहा पळय तांकां प्रेशरायज करता, कित्याक तो तांचो कोण सोयरो कोण लागता, कोणाचो पार्टनर कितें म्हणून. आमी हे आतां आमचे आहा पळय गोंयकार म्हणटा पळय, आमचे गोंयकार बाप आहा, आमचे थोडे बायलेय आहा, ह्या आपणाचो गोश्टांचे पयशे थिंगा घातल्या, चोरयेचे पयशे लोकांक नागोवन तोल्ले कांय घालूंक ना.
लोन काडून सगळे पयशे काडून थिंगा घातल्या बिजनसाक ते चिट्टी बाबू घंटा म्हणटा पळय एणे नागोवन गेला हांकां सगल्यांक गमलें न्ही आमचो सामान्य मनीस आहा पळय लायटीचें बील पे करूंक ना कितें करूंक ना जाल्यार सोमतेच लायट खातोता आतां एणे करोडांनी 2.5 करोड वती 3 करोड दिवपाक आहा हेका एक्शनूच घेना गव्हर्मेंट हो म्हणटा सरकार म्हणटा तो डबल इंजिनाचो सरकार इंजिनूच नाय का खंयच पावना गाडी हेंची सगल्याक आयज वयता थिंगासर गोंयांत लोकांनी प्रोटेस्टूच करता वेदर इट इज काराफूर वेदर इट इज लेबर डिपार्टमेंट वेदर इट इज द ग्रावंड स्पोर्ट्स ग्रावंड हिंगासर आमी एवरी डे म्हाका दिसता लोकांनी निशय करूंक जाय बाबा हांकां घरात धाडचो जे भाशेन हेंचो कर्तुब आहा पळय हो सरकाराचो आमकां लोकांक एवरी डे रस्त्यार येवचें पडटा. जुलयान आमी पावल्या खंय तरी 5 म्हयने जावन गेले पूण FIR जावंक पावली ना. पयलीं म्हटल्यार म्हाका सांगन दिसता की अंजुना पुलीस स्टेशनाचो पुलीस इन्स्पेक्टर बाब कृष्णा शिनारी हो खंय तरी आज ह्या सरकाराच्या दबावा सकयल खंय तरी चेपलेलो आसा. आज तो एका दिसा खातीर लिवेक वयता वो कित्याक वयता हेची खंय तरी इन्क्वायरी करची पडटली कारण होच PI ह्यान पयलीं ह्याच पुलीस स्टेशनार 2 फावटी सस्पेंड जाल्लो. म्हाका दिसता परत एकदां हेका सस्पेंड करपाची गरज आसा कारण हेजे कडेन हें पुलीस स्टेशन बिलकूल चलना. हांव पागता ह्या मुख्यमंत्र्या कडेन की असले तुजे लाचार PI हाडून ह्या पुलीस स्टेशनार बसोव नाका कोण तरी एक बरो PI दी जो लोकांक न्याय करतलो. आनी जशे तरेन अमितान सांगलें ट्रेवरान सांगलें जर 2 दिसान ही FIR रजिस्टर जावची ना जाल्यार यूथ काँग्रेस म्हणून तशेंच आमी सगळे जाण मेळून मुख्यमंत्र्याच्या घरा भायर शेंद्री आंदोलन करतले. आयज ट्रेवरान आनी अमितान सांगलें गजाननान सांगलें तशें 5 म्हयने वयर घेवन गेल्ली आसा. ही कंप्लेंट घेवन वेंडरां बरोबर यूथ काँग्रेसीन हो मुवमेंट 5 म्हयन्या पयलीं सुरवात केल्ली. तरी आसतना सरकार आनी हे पुलीस ते चिट्टी बाबू घंटाक दिता काय अशें आमकां प्रश्न पडटा. काय तेंचें कितें कनेक्शन आनी रिलेशनशीप आसा कित्याक त्या घंटाक कोण गॉड फादर नासतना ताका कशें अशें पुलीस प्रोटेक्शन मेळटा. इतलेंच न्हू एक बायल मनीस म्हणून सांगता ती आयज आई हांगा रडली कॅमेरा मुखार तुमच्या तिणें रीण काडून आपल्या चल्याचो धंदो चलुनी अशें म्हणून मागलेले देवा कडेन आनी ती थंय वचून तेंच्यांनी पांयां पडून आपले पयशे परत मागले. पण अशे कितलेशेच फॅमिली आसा 15 फॅमिलीजच्या वयर आयज लोक रावलात आपले पयशे दिवनी म्हणून. आनी तितलेंच न्हू सरकाराक सुद्दां ह्यो चिट्टी बाबा घंटा पयशे देणाय आसा जाल्यार सरकार ओगी बसला कित्याक रावला काय तांकां कितें स्पेशल पासपोर्ट करून खंय फ्लाय बी करून मागीर थायलँडाक आनी खंय UK बी अशें धाडप म्हणजे एब्सकॉन्डिंग रावंक मेळटलें मागीर. सो हांगा खंय तरी बॅकींग मेळटा सरकाराचो सपोर्ट आनी होम मिनिस्टराचो सपोर्ट क्रिमिनला बरोबर आसा. सो एक प्रश्न पडटा की अकावंटेबिलिटी ह्या कितें गोश्ट आतां घडटा गोंयांत तेजी जबाबदारी कोण घेतलो. स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारत अंत्योदय तत्व असली फक्त गजाली सांगता भाशणांनी आनी खरें तुमी सत्य परिस्थिती पळय. आयज जर एक विक्टीम पुलीस स्टेशनान आयले कंप्लेंट फायल कर म्हणून जाल्यार तेका ते परत घरा धाडटा नाल्यार तेका जस्टीस मेळना. सो कोणा कडेन वचप. ही जी आतां 15 फॅमिलीज आसा तेंच्या घरान बायल्यो भुरग्यो तेंचे खर्च आसतलो तो कोण जबाबदारी घेता. होम मिनिस्टर CM सावंत कोण घेता. आनी तांकां आतां जर फाल्यां कितें जालें तुमी पयले कला अकॅडमीची केस पयशे दिवंक ना स्कॅम केले कॉन्ट्रॅक्टरान आपलो जीव दिलो कितले म्हयने रावन हांगा जर आतां पयशे दिवंक ना तेंचो घर